नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. पाक व्याप्त काश्मीरान घुसून भारतान घेतलो पुलवामाचो सूड 12 मिराज 2000 विमानांनी केले बालाकोट, चाकोटी, मुझफ्फराबादान जैशाचे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त 300 वयर दहशतवाद्यांक मारले. लोकसभेन बीजेपीक बुद्ध शिकोवपाची शिटकावणी अस्नोडांतले सांग्या मेरेन मायनिंग बेल्टाचो बंद यशस्वी. सांगे साखळे सावन उसगांवां गाडयांच्यो रॅली, विरोधी पक्षाचो बंदाक तेंको. मुख्यमंत्री पर्रीकराचे हेल्थ कंडिशन सोमारा आशिल्ले तशेंच 4 दीस उरलो जीएमसीन. 48 वरां उरलो ऑब्झर्वेशना खाला. सांजे उसरा जीएमसींतल्यान आशिल्लो तसो फ्लॅटार. पोट वेंचणुके उपरांतूय सरकार पक्षाचे 21 आमदार जायना जाल्यार विधानसभा विसर्जीत करचे परस स्थगीत करप योग्य. विसर्जन कोणाकूच परवडपाचें ना. सुदीन ढवळीकराचे शिनाल. आनी सनबर्न जालो निमाण्या खिणाक ईडीएमाक क्लियरन्स. आदली देणी फारीक करूंक डेडलायन ना म्हूण सरकाराचेर हायकोर्टाची बडी. ईडीएम आयोजकांचे सरकारान क्लेम केल्ल्या बिलाक आव्हान. भारतान पाक व्याप्त काश्मीरान घुसून पुलवामाचो सूड घेतलो. फातोडेर भारतीय वायुसेनेच्या 12 मिराज 2000 लढाऊ विमानांनी पाक व्याप्त काश्मीरातले जैश ए मोहम्मदाचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. बालाकोट, चाकोटी, मुझफ्फराबाद वाठारातल्या जैश ए मोहम्मदाच्या दहशतवादी अड्ड्यांचेर लेडर गायडेड बॉम्ब वर्षाव केलो. जैशाच्या 300 वयर दहशतवादी, ज्येष्ठ कमांडर, ट्रेनर फियादीनांक मारल्यात म्हूण अदमास. वायुसेनेची 12 विमानां सुरक्षीत परत. भारत पाक शिमेचेर पाकिस्तानान फारपेट सुरू केल्ल्यान सेना वायुसेनेक अलर्ट. पुलवामा हल्ल्याचे 12व्या दिसा पाकिस्तानात बारावो. भारतीय हवाई दळान पाकव्याप्त काश्मीरात आणि पाकिस्तानातल्या मुझफ्फराबादा मेरेन वचून जैश ए मोहम्मदाचे 3 मोठे तळ उद्ध्वस्त केले. 1971चे भारत पाक गेर्रा उपरांत भारताची पहिलेच खेप इतली मोठी हवाई कारवाय. फातोडेर 3:30 ॲक्शन जाली. 12 मिराज 2000 विमानांनी 21 मिनिटां ऑपरेशन केले. 1000 किलांचे लेजर गायडेड बॉम्ब ह्या ऑपरेशनात वापरल्यात. ते शिवाय इस्रायलची एबेक एरियल सर्वेलन्स सिस्टम तशेंच IL-78 एअर फ्युएलर सिस्टमूय वापरल्या. 300 दहशतवादी या ऑपरेशनात मेल्यात म्हूण सुरवातीची माहिती. एका कॅम्पात आणि तळाचेर 40 ते 50 दहशतवादी असतात. ते प्रमाण 300 दहशतवादी मेले आसुये म्हूण अदमास. आग्रा आणि बरेली सावन 12 मिराज विमानांनी उड्डाणां केली. या ऑपरेशनात जैशाचे दहशतवादी, कमांडर्स, ट्रेनर्सांक मारल्यात म्हूण विदेश व्यवहार मंत्रालयाची माहिती. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar,
chief of the JEM. This non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. पाकिस्तान उपराटी आगळीक करता म्हूण शिमे वाठारांत संवेदनशील वाठारांनी कर्फ्यू लायला. पंजाब आनी जम्मू काश्मीराच्या शिमेचेर सेना आनी हवाई सेना अलर्ट आसा. लढाऊ विमानांची गस्त चालूच आसा. जाप म्हूण पाकिस्तानाचो F-16 विमानां वापरिल्ली, मात तांणी मिराजा मुखार कापास्ताद केली ना. ते शिवाय कच्च्या वाठारांत सकाळी सुमार 5:30 पाकिस्तानाचो एक ड्रोन भारतान उडयलो. पयलेच खेप हे फावट काँग्रेस धरून सगळे राजकीय पक्ष दुबाव उक्ताय नासतना मोदी सरकारा फाटल्यान ठाम रावल्यात. ऑपरेशना उपरांत प्रधानमंत्री मोदीन रिव्ह्यू घेवंक सुरक्षा समितीची बसका घेतली. बसकेत रक्षा मंत्री, विदेश वेव्हार मंत्री, अर्थमंत्री आनी गृहमंत्र्या बरोबर राष्ट्रीय रक्षा सल्लागार अजित डोवालूय आशिल्लो. उपरांत वायुदळाचे हेडक्वॉर्टर्सात बसकाय जाली. भारताचे जम्मू काश्मीर आनी पंजाब सीमेचेर सध्या लोकांक हाय अलर्ट दिला. पाकिस्तानातूय आबूज जावन हालचाली सुरू जाल्यात. प्रधानमंत्री इम्रान खानान इमर्जन्सी बसका आपयली. ते फाटभुंयेर भारतात जम्मू काश्मीर आनी पंजाबात हवाई दळ आनी सेनेची गस्त खर केल्या. आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है. बोलो भारत माता की, भारत माता की. मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मैं देश नहीं रुकने दूंगा. मैं देश नहीं झुकने दूंगा. निषेध करूया. दिस इज वन मोर डिप्लोमॅटिक विक्ट्री फॉर इंडिया. नरेंद्र मोदी डेफिनेटली डिजर्व्स दिस विन. नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे हेल्थ कंडिशन सोमारा आशिल्ले तशेंच आसा. शेनवार सावन फाटले 4 दीस जाले तो जीएमसीन एम्साच्या दोतोरांचे टिमीचे देखरेखे खाली ताचेर उपचार चलताले. आरोग्य मंत्री आनी जीएमसीतली सुत्रां सांगतात ताचे हेल्थ पॅरामिटर्स खंय स्टेबल आसात. इंटरनल ब्लिडिंग बंद जाला म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान सोमारा मिडियाक सांगिल्ले. जीएमसीन 48 वरां ऑब्झर्वेशना खाला म्हूण दवरिल्लो. सांजे ताका आशिल्लो तसो फ्लॅटार शिफ्ट केलो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. मायनिंग सुरू जायना म्हणून सरकाराचो निषेध करूंक केल्लो बंद यशस्वी. मायनिंग वाठारांतली मार्केटां काम धंदो बंद दवरून लोकांनी बंद यशस्वी केलो. मायनिंग सुरू जायना जाल्यार लोकसभेक बीजेपीचे दोनूय उमेदवार वडोवपाची शिटकावणी. उत्तर आनी दक्षिण गोंय दोनू कडल्यान मोटारसायकली आनी मोटारांची रॅली उसगांवां एकठांय जाली. काँग्रेस म्हणटा सरकार आयल्यार मायनिंग सुरू करतले. पूर्णपणे विश्वास दवरलो, खासदाराचेर दवरलो आनी कोणाचेर दवरलो. आमकां म्हणटो रोल आशिल्लो सपोर्ट करपाचो. आमी एक आमच्या पक्षान एक कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिल्ले की जे कितें कायदेशीर प्रमाणे कितेंय समज इवन पार्लमेंटात करचें पडत
काँग्रेस पक्ष तुमच्या फाटल्यान उभं रावतलो. आमचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी तुमकां सांगले की आय एम विथ मायनिंग डिपेंडंट. हे स्पष्ट तुम्ही यांना मेळपाक गेल्या तेन्ना आमी सांगले. आणि तो कितें तें तुगेले ऑर्डिनन्स येता, अमेंडमेंट येता, आज येता फाल्यां येता. कोंकणीन एक कातार आसा, आज येतलो फाल्यां येतलो पावून पावना म्हणून. ती परिस्थिती आज तुमची हांगा जाल्ली आसा. आम्ही भाशणां करपाची चड ना. इतलें सांगूंक सोदता सरकाराक आयज तरी तुमच्या दोळ्यार उगडटलें ना म्हणून. सरकारान आयज तरी दोळे उगडचे, कारण मायनिंग डिपेंडंट हे इतलेशे लोक ना. आज सगळी बाजारपेठ आमच्या मायनिंग डिपेंडंटाची बंद आसा. ह्या सरकाराक दोळे उगडपाक इतलेंच पुरो. हो आमची पहिली स्टेप. फुडल्या स्टेपीक आमी अशी जर रॅली काडली जाल्यार सरकाराचे येता ते लोकसभेच्या इलेक्शनाक सरकाराचे दोनूय सीट उडोवपाची कपासतात मायनिंग डिपेंडंट लोकांक आसा. आयज जर जागे जायना जाल्यार लोकसभेक आमी सगळ्यात मेळून तेचे दोनूय सीट उडया बरें. आणि एक आभार म्हाका मानपाचे आसा. तुमचे कदाचित ऑब्जेक्शन आसच तेका, पूण मानपाक जाय. कारण लास्ट डिबेटीक क्लाउड आडवायसाक एक मान्य केल्लें की गोंयच्यो तेकाय दिसता की जी केली ती चूक केली अशें ताका दिसता जाय. आनी ताणें मान्य केल्लें की गोंयच्यो मायनी सुरू जावपाक जाय आनी त्यो ऑक्शन न जावपाक जाय. आनी ताणें हें एग्री केल्लें की हेज्या फुडें ज्यो मायनी जर फाल्यां गव्हर्मेंटान अमेंडमेंट कितें जर केलें जाय जाल्यार आपूण कोर्टान वयचो ना. हांव हें मुद्दम कित्याक नमूद करता, हो सरकार केवळ कोणाचे तरी आमकां बुजगावणे दाखयतात. मागीर ते क्लाउड आडवारीचे आसत आनी कोणाचे बुजगावणे आसत हे दाखोवन आमी कायद्या शिवाय मायनी करूं शकना. मागीर ते कोर्टान वयतले, मागीर स्टे हाडटले, अशें वगैरे ते प्रकरण ते चालू आसा तांचे आनी तसो प्रचार चालू आसा. Definitely the day Congress come back to power, we will definitely resolve the issue and we will try to rescue the each and every mining dependent people. त्या सरकारान इलेक्शन जावच्या पयलीं कितें तरी पावलां उखलची पडटली. हांव नोकळो कोणाक तें पळय दिसना. कांय लोकांक आसात जगार अशे जल्म घेतात आनी तांकां सांगिचें दिसता तुमी लोकांचें भलें करात, वायट करूं नाका. पोट वेंचणुके उपरांतूय सरकार पक्षाचे 21 आमदार जायना जाल्यार विधानसभा विसर्जीत करचे परस स्थगीत करप योग्य थारतले म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. विधानसभा विसर्जन खंयच्याच पक्षाच्या बऱ्याक ना म्हूण ताचें मत. पक्ष सोडून गेल्ल्या आमदारांक परत पक्षांत घेवप ना म्हूण आदल्या आमदाराच्या घर वापसीचेरूय सुदीन उलयलो. 21 जर आमचे जायना जाल्यार डिझोल्युशन असेंब्ली सिनेटाय दवरूं येता. 4य कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा 3य कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शनां जातली परत. हेच्या पयलीं आमी 2005 केला. प्रताप सिंग रावजी राणेक आमी मुख्यमंत्री केला आनी ताका मुख्यमंत्री खातीर 21 जायना जाले, 20 जावपाक लागले आनी सभापती धरून 19 जावपाक लागले. त्या खातीर टेम्पररी राष्ट्रपती राजवट लायली, इलेक्शनां केली. इलेक्शन जाले बरोबर 22 जाले आनी परत प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री म्हणून जालो. अश्यो गोष्टी राजकारणात घडटा. Assembly can be put up into Senate high, but no talks of question of dissolution. डिझोल्युशन करून कोणाचोच फायदो ना. काँग्रेसीकूय फायदो ना, भारतीय जनताकूय फायदो ना, आमकांय फायदो ना आनी गोवा फॉरवर्डाकूय फायदो. की जे पक्षाक सोडून वता, पक्षान आमदार केले आनी पक्षाक सोडून वता तांकां पक्षाक परत घेवपाक जायना. हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण पक्षान ताका मोठो केल्लो आसता. भारतीय जनता पक्षान मुख्यमंत्री केले, भारतीय जनता पक्षान मंत्री केले आनी ऐन त्या वेळार ते सोडून गेले. तांकां परत घेवप हेचो अर्थ बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. कारण नितिमत्ता म्हणून कितें तरी आसता. निमाण्या खिणाक EDM फेस्टिवलाक क्लियरन्स दिले म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराचेर बडी मारली. सरकारान आदल्या फेस्टिवलाचे देणे दिवंक EDM आयोजकांक डेडलायन दवरूंक जाय आशिल्ली म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. सनबर्न आयोजक परसेप्टान गोंय सरकारान क्लेम केल्ल्या बिलाक आव्हान दिला. कोर्टान एपिलेट अथॉरिटीक ताचेर 6 म्हयन्या भितर निर्णय घेवंक लायला. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजन डिमेलोन घाल्ले जनहीत याचिकेचेर मंगळारा हायकोर्टांत सुनावणी जाली. हायकोर्टान निरीक्षण केलां तें अशें. EDM फेस्टिवल दर वर्सा गोंयांत जाता. सरकारान आदल्या फेस्टिवलाचे देणे क्लियर जातकूच क्लियरन्स दिवं येता. EDM आयोजकांक आदल्या देण्यांक सरकार डेडलायन कित्याक दवरना?
परसेप्ट लायव्हाची दुसरी सिस्टर कन्सर्न कंपनी परसेप्ट डिमार्कान गोंयांत लुसोफोनिया गेम्साक सुवाळो केल्लो तेन्ना सरकारान तांचे आडोवन धरिल्ले 2,28,00,000 ते पयशे परसेप्टाच्या आदल्या देण्यात एडजस्ट करता म्हूण परसेप्ट लायव्हान दिल्लो पर्याय हायकोर्टान मानून घेतलो. The court had passed an order on the 22nd that Percept should deposit that certain amount which Percept owes, which the state government owes to Percept should be retained. To that effect, Percept today filed an affidavit to say that the amount can be adjusted, on the basis of which some 2 crores rupees has been is owed by the government to Percept. So that statement has been accepted and the amount will be adjusted towards the dues which Percept owes. So accordingly, the petition is disposed of. सरकारान क्लेम केल्ल्या बिलाक अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिल्या. ही केस 6 म्हयन्यां भितर तडीक लावची म्हूण हायकोर्टान ऑथॉरिटीक ऑर्डर दिल्या. Besides this amount, there are certain amounts which are owed by Percept to the government. That is what has come in the proceedings. But those amounts are not admitted. The proceedings are, I believe, still going on in respect of that. So the court has said in that respect, the proceedings should be disposed of within a period of 6 months. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.